नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आज आमचे बरोबर तज्ञ दोतोर आसात. ते आसात डॉक्टर संजिवी तालक, जनरल आनी लॅप्रोस्कोपिक सर्जन. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत अशे ओन्ली फ्यू म्हणजे चुने गिने डॉक्टर्स आसले सर्जन, लेडीज सर्जन. तातूंत एक नामनेची यंग डायनॅमीक आनी एनर्जेटीक अशी डॉक्टर आज आमचे बरोबर आसात, तज्ञ डॉक्टर म्हणून, एक्सपर्ट डॉक्टर म्हणून. आनी आमचो आयचो विशय आसा पेरिफरल आर्टेरियल ऑक्लुजन डिसीज. म्हणजे पांयाच्या शिरांची चडशे फावटी पांयाच्या शिरांची जी दुयेंसां आसा ती कशा पद्दतीची आसता, कित्याक जाता, ताचे कितें कितें दुश्परिणाम जावं येता, ते कशा तरेन मॅनेज करचे पडटा हाची विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर संजीव आज आमचे बरोबर स्टुडिओन आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. डॉक्टर, जेन्ना आमी हो म्हणजे नांव अशें व्हडलें कशें दिसता की पेरिफरल आर्टेरियल ऑक्लुजन डिजीजीस, सादे भशेन आमी कोंकणीन अशें म्हणटा की पांयाच्या शिरांची, की पांय खंयच्या शिरांची दुयेंसां, तातूंत म्हणजे आर्टरीज म्हणजे जे आमचे रक्तवाहिनी आसता तांचे. तर म्हाका सांगा, ह्यात तुमी जेन्ना हो विशय आसा तुमी खंयच्या दुयेंसांक तुमी चड इन्क्लूड करून हाचेर तुमी चड भर दिवंक सोदता, की जे तुमच्या दिसपट्ट्या तुमच्या अनुभवान की बाबा ह्या तरेची दुयेंसां आमकां चड दिसून येता, ताचेर आमी चड फोकस करपाक जाय अशें दिसता. पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लुजन डिजीजीस मेनली हाताच्या शिरांक जावपाक शकता, पांयाच्या शिरांक जावपाक शकता, बेजिकली खंयच्याय शिरांक जावपाक शकता, इवन तकलेच्या. करेक्ट. सो शिरो ज्यो असतात तांचे थोड्यो मोठ्यो असतात, थोड्यो बारीक असतात. ज्यो शिरो सगळ्यात बारीक असतात तांकां इल्लेशे ब्लॉक जाले जाल्यार चड ब्लॉक आमकां जाणवता. बरोबर. मोठ्यो शिरो असतात तांकां ब्लॉक जावपाक वेळी चड लागता किंवा कारणां वेगळी लागतात. करेक्ट. मेनली आज आमी डिस्कस करूया अबाउट लोअर लिंब, म्हणजे पांयाच्या शिरांचे जेन्ना ब्लॉक जातात, कशा प्रकारे जातात, कित्यान जातात आनी ते जावचे न्ही म्हणून आमी कितें करूंक शकतात, बरोबर. हाजेर आमी चड फोकस दवरया. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे समजा आमी एका शहरातले रस्ते असं समजलं की जो हायवे आसा तो असो सडनली ब्लॉक जाना, किंवा एके सायडीक तरी मातशी वाट आसता जे सायडीन वचूं शकतात. बरोबर. पण समज एक वन वे आसा, त्या समजा रस्त्यार कितें जाता, एक अपघात आमी जालो, पायवाट धरया. पायवाट धरया. पायवाटीचेर जर एक गाडी अडकली जाल्यार Correct. कशें ब्लॉक जाता, करेक्ट. त्याच प्रमाणे आमच्यो पांयाच्यो शिरो. हय. सो जेन्ना आमी हातूंतल्यान पळयता तेन्ना आमी दुसरें म्हणजे हातूंत एक महत्वाची गोश्ट की ताका एक बायपासूय करपाक शक्य आसता. पण पांयवाट एकूच वाट आसा आनी ती आनी परत बायपास करपाक शक्य जायना, किंवा इट मे बी व्हेरी डिफिकल्ट. डॉक्टर, म्हाका सांगा, तुमी ह्या तरेच्या दुयेंसां बद्दल जेन्ना उलयतात तेन्ना म्हणजे खंयच्या तरेची दुयेंसां अशें हातूंत दिसून येतात, की बाबा कित्याक लागून, एक डायबिटीसाक लागून काय आनी कित्याक लागून, मातशें आमकां विस्कटान सांगात. सो हाजे जावपाची कारणां 2-3 आसात जी मुख्य सामकी कॉमनली आमकां दिसतात ती. एक म्हणल्यार एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस सगळ्यांनी आयकलाच आसतलें. हार्टांनी जाता, स्ट्रोक आयल्यार मानेच्या शिरांनी जाता, तशेंच पांयाच्या शिरांनी जावपाक शकता. एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणल्यार बेजिकली कोलेस्ट्रॉल जे आमच्या रक्तान व्हांवता ते एका जाग्यार डेपॉझिट जायत वता, ताजेर मागीर आनी सॉल्ट्स डेपॉझिट जातात, ती कॅल्सिफाय म्हणून जाता. कॅल्सिफाय म्हणजे ताजेर कॅल्शियम येवन बसता आनी ती दाट जायत वता. अप टू 50% पर्यंत आमकां ताजे कांय सिम्पटम्स बी येना. 50% परस जेन्ना चड जातात तेन्ना ताजे सिम्पटम्स आमकां दिसूंक लागतात. अच्छा. इनिशियल सिम्पटम सांगपाक गेल्यार ताका आमी म्हणटात इंटरमिटंट क्लॉडिकेशन. म्हणजे जर एक मनीस जाचे पांयाचो शिरो ब्लॉक्ड आसा, तो जर चलपाक लागलो, एक अमके डिस्टन्स चल्ल्या मागीर ताका पांयान दुखूंक लागता. तो एक वेळ चलत रावपाक शकलो जाल्यार खंय तरी ब्लड सप्लाय वाडटा आनी तो पेन रिलीव जावंक शकता. अच्छा. दीस इज व्हेरी इनिशियल. जशें जशें दुयेंस वाडटा तशें तशें ताका अमके डिस्टन्सा मागीर रावचें पडटा, तो पेन कमी जातकीर चलपाक मेळटा. आनीकी जर वाडलें जाल्यार ताका स्थायीक एका जाग्यार बशिल्ल्या कडेन सुद्दां दूख जावपाक शकता. सो ताका आमी म्हणटात रेस्ट पेन. अच्छा. वो रेस्ट पेन जो आसता तो आमी इग्नोर करूं शकना. इग्नोर अजिबात करूंक शकना. पेशंटाक न्हीद पडना इतलो पेन जाता. अच्छा. सो बेसिकली तुम्ही सांगले ते म्हणजे हांव सादे भाशेन अशें म्हणू शकता की समजा आमच्या घराक एक नळाचें कनेक्शन आसा, ताका केन्ना ते चडशे फावटी पयलींचे जे लोखंडाचे पायप आशिल्ले ताका हळू डेपोजीट म्हणजे भितर ताका रस जाता किंवा कलम येता आनी मागीर ते जळून जावन हळू किंवा तातूंत आनी परत कोयर डेपोजीट जाता, कारण थोडोसो धुल्लो कितें तरी चिकल आसतात तो कलेक्ट जावन जावन ते एक अशे स्टेजीचेर येतात जशें तुमी म्हटलें की 50%च्या वयर जेन्ना जाता तेन्ना तेजें मॅनिफेस्टेशन सुरू म्हणजे घरांतली बायल म्हणटा आमच्या नळाक उदक कमी येता अशें दिसता किंवा फ्लो कमी आसा अशें म्हणटा सादे भाशेन. सो दॅट सेम थिंग इज हॅपनिंग. आनी तुमी जेन्ना म्हटलां की डॉक्टर की चलता चलता त्या मनशाक दुखता, म्हणजे चडशे ते पोवट्यांनी दुखता, म्हणजे पायाच्या काफ मसल्सान दुखता. आनी द रिजन इज की तातूंत जाता सबस्टन्स पी म्हणून असतात किंवा मेटाबोलाइट्स जे असतात, म्हणजे
मसल जेन्ना काम करता तेन्ना ताजे टॉक्सिन्स जे असतात ते थंय डेपॉझिट जावन उरतात वीच गिव्स रायज टू द पेन. म्हणजे ताज्या खातीर आमकां पेन मॅनिफेस्ट जाता. हय मॅनिफेस्ट जाता. आफ्टर अ पॉयंट थंय ब्लड सप्लाय वाडटा. म्हणजे जसो एक्सरसाइज वाडटा तशे सायडीच्यो शिरो थंय काम शिरो ओपन जाता. ताका आमी म्हणटात कोलॅटरल्स. तातून ब्लड सप्लाय त्या एरियाक पावता आनी तो पी सबस्टन्स वॉश करता. वॉश जाता. ताजेर तो पेन रिलीव जाता. जशें जशें दुयेंस वाडटा तशें कोलॅटरल सप्लाय पावना. अच्छा. त्या खातीर त्या मनशाक आफ्टर अ पॉयंट रावचें पडटा. ताका आमी म्हणटात क्लॉडिकेशन डिस्टन्स. की ज्या डिस्टन्स तो कम्फर्टेबली चलूंक शकता पेन जातकीर रावचो पडटा तो क्लॉडिकेशन डिस्टन्स. जितलो चड तितलो बरो. कमी जावपाक लागलो की दुयेंस वाडटा. अच्छा. म्हणजे जितके डिस्टन्स ताचे कमी आसा त्याचो अर्थच की ते ओक्लुजन म्हणजे जे ब्लॉक जाले शीर भितरल्यान ते ताचे चड आसा किंवा सादे भाशेन पर्सेंटेज चड आसा म्हणून ताका ते बेगीन रावचें पडटा. कारण तातूंत जो तुमी सांगितलो जो मेटाबोलायट जो तयार जाता तो जर तो वॉश ऑफ जालो ना जाल्यार तो थंय जमा जाता आनी ताका लागून आनी दूख चड जावपाक दूख ताका जावपाक लागता. म्हाका सांगा डॉक्टर, अच्छा सर्वसामान्य कारण तुमी म्हटलें एक सुरवातीकच ताका थोडीशी पेन जाता वीच ही शूड नॉट इग्नोर. तर तुमी हाका एक म्हणजे हांव रेड फ्लॅग सायन की बाबा हाका खंयच्या वेळार ताणें अशें ना आतां दोतोरा कडेन वचून कितें तरी हाचो सोक्ष लावपाकूच जाय. कारण केन्ना लोक कितें करता ना आसूं मातशें दुखता बेस्ट कॅच आशिल्लो आनी ते जस्ट ट्राय टू इग्नोर. अशें करनासतना खंयच्या वेळार ताणें डॉक्टराचो सल्लो घेवप खूब गरजेचें अशें तुमकां दिसता? जेन्ना सिम्पटम्स दिसूंक लागता इट इज बेटर टू मीट अ डॉक्टर एंड क्लॅरिफाय द कॉज फॉर द पेन. अच्छा. ओके. केन्नाय दुखणें आसता तें एक दीस केन्नाय जालें एक्झर्शन जालें दुखलें 2 दिसान बरें जालें बरें आसा. परत 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 जर जावपाक लागलें जाल्यार तें कित्या खातीर जाता हें फायंड आउट करपाक जाय. ज्या लोकांक डायबिटीज आसा, ज्या लोकांक कोलेस्ट्रॉलाचे वखदां चालू आसा किंवा ब्लड रिपोर्टान कोलेस्ट्रॉल हाय मेळिल्ले आसता, स्मोकर्स जी स्मोकिंग करतात सिग्निफिकंट अमाउंट वर्सांतल्यान एकदां न्ही पूण डेली बेसिसाचेर करता तांकां हें जावपाचें सामकें प्रमाण चड आसा कित्याक की तांच्यो शिरो स्मोकिंगान जातात बारीक. अच्छा. सो जो तुमचो हायवे आसा तो जर नॉर्मल रोड जालो आनी तातूंत जर ब्लॉक जालो जाल्यार बरोबर. सो ती परिस्थिती स्मोकरान जाता. करेक्ट. म्हणजे इन शॉर्ट जे स्मोकिंग करतात म्हणजे सिगरेट विडी जावं खंयच्या तरेचे धुम्रपान करतात किंवा खंयच्या तरेचे निकोटीन युक्त जे वापरतात ते सामके चुकीचे. दॅट कॅन गिव रायज. म्हणजे आमी अशें खूब चड विचार करता कितें करता तोंडान जातलो तोंडान घावो जाता किंवा तोंडान कॅन्सर जाता. बट इट इज नॉट ओन्ली पर्टेनिंग टू द माउथ. इट कॅन म्हणजे ओक्लूड युअर वेसल्स ब्लड वेसल्स इन द. इट इज मोर बिकॉज ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड दॅट इज स्मोक्ड. अच्छा. सो स्मोक करतना कार्बन डायऑक्साईड बॉडीन अक्युमुलेट जाता वीच गेट्स हिमोग्लोबिनाक बायंड जाता. अच्छा. आनी ताज्या लागून हे सगळे दुयेंसां चालू जातात. सो शिरो ताजेर आमच्यो ज्यो शिरो आसा त्यो सामक्यो सेन्सिटीव आसतात. नॉर्मला पेक्षा वेगळे कितेंय जर मेळ्ळें जाल्यार तांकां दे रिएक्ट टू इट. सो आवळून येतात. जी शीर 5 मिलीमीटर आसपाक जाय ती 3 मिलीमीटर जाता. अच्छा. सो तितलो ब्लड सप्लाय कमी जाता आनी तातूंत जर ब्लॉक आसलो जाल्यार मागीर जे रगत फुडें पावता ते ताज्याकून कमी आसता. त्या खातीर सगळे प्रॉब्लेम ताच्यानूच सुरू जातात. बरें. डॉक्टर तुमकां आमकां सांगलें की ती ब्लॉक जाले आतां इथपर्यंत आमी समजलें की आतां पण आतां हे फुडें कितें कितें जावं शकता आमकां जे तुमी सांगलें ज्या पद्दतीन म्हणजे म्हज्या नदरे समोर ते एक दृश्य येता की आतां शीर हळू ब्लॉक जावपाक लागली पण हाचें लोकांक कळपाक जाय नक्की ही ब्लॉक जाली म्हणजे फक्त हें दुखी पुरतें मर्यादीत उरूंक ना की आपल्याक दुखतलें आपूण बसतलो सारकें जातलें परत चलतलो किंवा न्हिदल्या उपरांत दुखता बसल्या उपरांत दुखता ओके डॉक्टर कडेन वचून कितें तरी गुळी घेतलो इतके पुरतें हें मर्यादीत ना. तर हेचें मॅनिफेस्टेशन फुडें इतकें व्यापक स्वरूप म्हणजे विराट रूप जशें म्हणटा तें विराट रूप कितें कितें जावं शकता तें तुमी आमकां सांगात. हाजे विराट रूप सामकें भयानक आसा. म्हणजे अल्टिमेट जे जावपाक शकता इज गँग्रीन. बरोबर. त्या स्टेजी पर्यंत पावचेच न्ही मनशान. बरोबर. ताज्या पयलीं जे येता इज फंक्शनल इस्किमिया म्हणटात आमी ताका. म्हणजे एक्सरसाइज जेन्ना करता तेन्ना पेन जावपाक सुरवात जाता. एक्सरसाइज बंद केलो की देर इज नो पेन. म्हणजे ऑक्सिजन लेवल जेन्ना मसलाचे वाडपाक लागता तितले ऑक्सिजन लेवल जर पावले ना जाल्यार ते दुखूंक लागता. अच्छा. दीस इज सामकी इनिशियल स्टेज. हें जेन्ना नोटीस जाता तेन्ना ताका ट्रिटमेंट करप सोंपें जाता. बरोबर. आनी एक गोश्ट जाता इज प्री गँग्रीन. म्हणजे पांय थंड पडपाक लागता. पांयांक मुयो येतात. दिसपाक मातसो पेल दिसपाक लागता. म्हणजे जशें दुसरी कात दिसता सप्पल अशी म्हणजे नॉर्मल कात दिसता ताच्या परस मातशी काळवंटा
अशें जेन्ना दिसूंक लागता किंवा हात लायलो जाल्यार सामको सेन्सिटीव जाता की इल्लोसो हात लायलो जाल्यार सुद्दां खूब दुखता पॅरेस्थीजिया जाका आमी म्हणटात तशें जेन्ना जावंक लागता इट इज इन दॅट प्री गँग्रीन स्टेट म्हणजे आतां जर ट्रिटमेंट करूं ना हातून मोस्टली ब्लॉक इज मोर दॅन 50% अच्छा इन द आर्टरी विच इज सप्लायंग म्हणजे जी शीर त्या पांयाक ब्लड सप्लाय पावयता ती 50% परत चड ब्लॉक्ड आसा अच्छा प्री गँग्रीन आनी गँग्रीन हाज्या मदीं चड टायम मेळटाच म्हणून ना हो सो प्री गँग्रीन जातकीर बारीकशे एक फातर सुद्दां जर पांयाक लागलो जाल्यार ते गँग्रीन चालू जावपाचें जावपाची शक्यता असता किंवा जावच शकता अशें म्हणतात जाताच जातात सो गँग्रीन पर्यंत पावपाच्या पयलीं रादर प्री गँग्रीना कडेन पावपाच्या पयलीं जर करेक्टीव मेजर्स घेतले जाल्यार प्रिवेंट करूं येता बरोबर डॉक्टर तुम्ही आमकां सांगला रिस्क फॅक्टर म्हणजे हातून एक डायबिटीस आसा किंवा तुम्ही सांगले की जाका डायबिटीज आसा हायपरटेन्शन आसा हायपर कोलेस्ट्रॉलेमिया आसा म्हणजे कोलेस्ट्रॉल हाय आसा स्मोकिंग आसा थोड्यो डिजिजीज आसात ज्यो जातून आमचें रगत दाट जाता जशें पॉलिसायथिमिया वेरा प्रोटीन सी प्रोटीन एस एंटीथ्रोम्बिन डेफिशियन्सी दीज आर ऑल सम आर जेनेटीक कंडिशन्स की ते भुरगेपणाच्यान डायग्नोज जाता सो तांकां आमी वेगळे ट्रिटमेंट पयलींच चालू करपाक शकता थोड्यांक ट्रिटमेंट ना थोडे ट्युमर बी जाल्ले आसल्यार सुद्दां अशें जावंक शकता ज्या कारणान रगत दाट जाता तातून हें जावंक शकता अच्छा सो जेन्ना रक्ताचो प्रवाह म्हणजे जे एक इजिली फ्लो आमी खंयच्या न्हंयचें उदक पळयता ताच्या एक एक नॅचरल फ्लो आसता तसो जेन्ना ताका मदीं कोणी फातर हाडलेलो आनी कितें म्हणजे आवाज येता पण आवाज म्हणजे कितें खंय तरी ऑबस्ट्रक्ट जाता किंवा खंय तरी ब्लॉक जाता करेक्ट हें अशें जेन्ना जाता रक्ताच्या शिरांनी जेन्ना तेन्ना ताचे ते रक्ताचो प्रवाह खंडीत जाता आनी मागीर फुडली सगळी दुश्परिणाम आमकां दिसून येतात बरोबर ब्लॉक जेन्ना आसता ताच्या जस्ट पयलीं हे सगळे टर्ब्युलन्स जाका आमी म्हणटात बरोबर तो डॉपलराचेर कळून येता आय सी आनी त्या टर्ब्युलन्सा खातीर सुद्दां खुबशे डेपॉझिट वाडूंक जातात कित्याक की फ्लो जेन्ना स्ट्रीमलायन आसता एका सरीन वता तेन्ना सगळे फ्लो जाता बरोबर जेन्ना ते टर्ब्युलन्स चालू जाता तेन्ना डेपॉझिट जावपाक चालू जाता सो बारीकशे ताका सुद्दां कितेंय कारण जर मेळ्ळें जाल्यार प्लेटलेट्स आसा ते डेपॉझिट जाता आनी तो मागीर क्लॉट आसा तो वाडटा किंवा ते डेपॉझिट जे एथरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल डेपॉझिट्स आसात ते सगळे वाडटात सो वाडपाक चड टायम लागना सुरू जातकीर वाडपाक अजिबात वेळ लागना सो बेगीन जितले प्रिवेंट करपाक शकता तितले बरें म्हणजे जशें आमी आतांच म्हणलां की जशें नदीचो एक प्रवाह आसता न्हंयचो एक झर व्हांवता तातूंत एक फातर आसता म्हणजे पावसा दिसांनी चड आसता ते सुरवातीक एक फातर आसता तो मागीर हळू म्हणटा म्हणटा आनी मागीर सगळो खयर जमा जाता खोलयो येता पानां येता कागदां येता आनी म्हणटा म्हणटा तो हेजो फातर अशें तो येद्दा व्हडलें कितें तरी स्ट्रक्चर जाता की जो वीच ब्लॉक्स द मोस्ट ऑफ द म्हणजे जो उदकाचो जो नॅचरल फ्लो आसा तो प्रवाह आसा तो बंद करता सो इट इज ऑलमोस्ट लायक वे सो जेन्ना तुमकां असो आनी ताचो आवाजूय बदल आमी म्हणटा खळखळतो मागीर खळखळ वचून आनी वेगळ्याच तरेचो आवाज येता सो बेसिकली हो जो रक्ताचो प्रवाह आसा तो तुमी म्हटलं की डॉपलर जे इन्व्हेस्टिगेशन तुमी करता ताचेर तुमकां दिसून येता सो इज इट डॅट तुमी हे प्रत्येक पेशंटाक रिकमेंड करता काय जो पेशंटाची मग हिस्ट्री दिसता की बाबा ना हाका हें अशें आसतलें तेन्ना तुमकां डॉक्टर इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट वॉट इज युअर बेसिकली वॉट वी डू इज क्लिनिकल एक्झामिनेशनाक जेन्ना पेशंट येता तेन्ना आमी पांयाक हात लावन पळयतात थंड लागता दुसऱ्या पांयाक कंपेर करतात लेवल मोरोलेस ताजेर आमकां कळटा जो म्हणसर थंड आसा तो म्हणसर जर पांयाचे केंसी गेल्यात जाल्यार आमकां कळटा की इट इज बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिसीज आय सी सो केंस वतात नाकटां आसा ती मातशी तुटपाक लागतात ब्रिटल नेल्स म्हणटात आमी ताका सो अशी खूब परिणाम आमकां दिसतात एक्झामिनेशन करता तेन्ना शिरो आमी जेन्ना हात लावन तपासतात तेन्ना सुद्दां त्यो शिरो ब्लड फ्लो तांचो कमी जर लागपाक लागलो जाल्यार आमी ते डॉपलर टेस्ट करपाक लायतात अच्छा जर शिरो व्यवस्थित लागतात जाल्यार दुसऱ्या कारणां खातीर हे गोश्टी जावपाक शकतात जशें न्यूरोलॉजिकल पेन म्हणजे पांयाच्यो ज्यो नर्व्स आसतात त्यो जर ब्लॉक आसल्यो ब्लॉक म्हणजे तांकां जर डॅमेज जाल्ली आसली जाल्यार सुद्दां सिमिलर सिम्पटम्स कॅन कम पूण मॅनिफेस्टेशन इज डिफरंट सो ते जशें आमकां पल्स जर कमी लागपाक लागली जाल्यार आमी डॉपलराक धाडटात डॉपलराचेर आमकां मोर ऑर लेस आयडिया येता की खंयच्यो शिरो ब्लॉक्ड आसा आनी खंयच्यो शिरो बऱ्यो आसा अच्छा बेसिकली फ्लो वेलोसिटी म्हणजे स्पीड कळटा ब्लॉक आसा जाल्यार खंयच्या लेवलाक ब्लॉक आसा ते कळटा आनी कितपत ब्लॉक आसा ते सुद्दां थोडे फार आमकां डॉपलराचेर कळटा ताज्याकी जर चड आमकां इन्फॉर्मेशन जाय
जाल्यार आमी एक सिटी एंजिओग्राफी म्हणून करतात. अच्छा. सो तातूंत कितें जाता की शिरांनी आमी घालतात डाय. जसो सिटी स्कॅनाक डाय घालतात तसोच डाय, फक्त ताजी स्पीड बी मातशी वेगळी आसता. सो शिरो खंय पर्यंत मोठ्यो शिरो खंय पर्यंत ब्लॉक्ड आसा आनी कितलो ताजो फ्लो आसा तेंय कळटा. आनी बारीक शिरो ज्यो ओपन जाल्ल्यो आसता त्यो ओपन जावन मुखार वचून परत मेन शिरांक जॉयन जाता काय ना तेंय कळटा. आनी जर ताका दुसरे कितें ट्रिटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल आसा ते थारावपाक आमकां खूब फायदेशीर जाता. सो बेसिकली दिस इज आमी हार्टाचो कसो एंजिओग्राफी करता तशें ऑलमोस्ट त्याच प्रकारचो असो म्हणूं येता. हय, पूण दीस इज सिटी स्कॅन. हय, म्हणजे सिटी स्कॅन गायडेड. करेक्ट. जो एंजिओग्राफी म्हणून आसता ती वेगळी आसता. जेन्ना आमकां कळटा की अमको ब्लॉक आसा, सो अमको ब्लॉक आसा आनी तो जर एकाच सेगमेंटाक जर आसा जाल्यार बलून एंजिओप्लास्टी म्हणून करूंक मेळटा. Correct. सो ते आमी हार्टाक जशें एंजिओग्राफी करतात तशेंच करतात. आय सी. सो तो ब्लॉक ओपन करतात. थोडे कडेन स्टेंट घालूंक मेळटा, थोडे कडेन स्टेंट घालपाक मेळना. ओ, सो इट इज ऑलमोस्ट लायक हार्ट अशेंच म्हणूं येता. So 90% of the times when the legs are blocked, we consider that the heart also will have some problems. आय सी. So peripheral vascular disease म्हणजे पांयाच्या शिरांचो जर दुयेंस आसा जाल्यार आमी हार्टाची टेस्ट करताच करता. अच्छा. सो इट इज अ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ युअर म्हणजे हाऊ हेल्दी इज युअर हार्ट इन शॉर्ट. In नॉट short. रॉंग टू से पूण जेन्ना ब्लॉक जाता न्ही ब्लड सेम आसता, करेक्ट. डेपॉझिट खंयी जावपाक शकता. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सो स्ट्रोक आयल्यारय बी आमी चेक करून पळयतले चेक करून पळयतात. बरोबर. हार्टाकय चेक करून पळोवचें पडटा आनी पांयाच्या शिरांकय चेक सो इट इज नॉट अ मॅटर ओनली पर्टेन म्हणजे पांयाच्या शिरांक जाला म्हणजे फक्त पांया पुरतेच मर्यादित अशें न्हय, ना. तर हाची व्याप्ती खंय आसूं शकता. जशें मी सुरवातेक म्हटलें की हाचें विराट स्वरूप. पांयाचे जर असले जाल्यार म्हजे कडेन येतात. हार्टाचे जर असले जाल्यार कार्डिओलॉजिस्टा कडेन वतात. बरोबर. जशे स्ट्रोक आयलो जाल्यार न्युरोलॉजिस्टा कडेन वतात. डॉक्टर एक हातून एक आनी आमी खूब फावटी आयकतात की दॅट इज समथींग कॉल्ड एक्यूट आनी क्रॉनिक चेंजीस म्हणून. तर एक्यूट म्हणजे सडनली जावपी किंवा क्रॉनिक म्हणजे अशें लॉंग टर्म. पण वॉट यू म्हणजे तुमचे डिवायडींग लायन खंयच्याक तुमी बाय हाका एक्यूट म्हणटा, हाका क्रॉनिक म्हणटा, किंवा हाव यू डिस्क्रिमिनेट किंवा हाव यू मॅनेज दीस केसीस इन अ डिफरंट लेवल्स. म्हणजे ह्या दोन शब्दा भोवती जर आमी उलयतले जाल्यार कशें उलयतले? सो बेसिकली आमी अजून पर्यंत जे डिस्कस केला दॅट इज ऑल क्रॉनिक. अच्छा. बिकॉज ते स्लोली डेव्हलप जाता ओवर टायम. हय. अक्यूट म्हणल्यार ॲक्सिडंट एखाद वेळेस जाता तेन्ना शिरांक मार बसता त्या पॉयंटाचेर क्लॉट जाता. दॅट इज अक्यूट. सो ताका आमी म्हणटात थ्रोम्बोस. दुसरें जावपाक शकता की अचानक ऑपरेशन जालें ऑर कितें जालें जाल्यार ते फॅट एम्बॉलिझम म्हणून जाता. अच्छा. किंवा आय व्ही लायनांतल्यान वारें गेलें जाल्यार ते खंय तरी ब्लॉक जावन एअर एम्बॉलिझम. पांयाकूच जाता अशें ना, ते छातयेन जावपाक शकता, बरोबर. ब्रेनाक जावपाक शकता, खंयी जावपाक शकता. Correct. सो अक्यूट मोस्टली ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन रिजन वाय अक्यूट थ्रोम्बोसीस जावपाक शकता. दुसरें त्या शिराक जर खंयच्याय कारणान मार लागलो आनी ती शीर जर कंप्रेस जाली किंवा ताका कितें इन्फेक्शन जालें जाल्यारूय ब्लॉक जावंक शकता. अक्यूट म्हणल्यार इमिजिएट तुमकां पेन नोटीस जातलो, पांय सुस्तलो, पल्स सकली गायब जातली म्हणल्यार फील जावची ना आमकां चेक करतना, पांय मुयोवपाक लागतलो, जड दिसपाक लागतलो. आनी हें सगळें इमिजिएट जातलें म्हणजे विदीन 24 hours तुमकां दिसपाक लागतलें. आनी जशें जसो टायम वता तशें तशें सिवियरिटी वाडटा. गोल्डन पिरियड इज 6 hours फॉर थ्रोम्बस. म्हणजे पांय जर साल्वार करपाक जाय, गँग्रीन जावपाक जर दिवपाक जायना जाल्यार तो थ्रोम्बस फॉर्म जातकीर विदीन 6 hours आमकां कितें तरी ताजें ट्रिटमेंट कितें तो इमिजिएट चालू जावपाक जाय. सो अशें जर अक्यूट पेन जाता आनी युजली इट इज ट्रॉमा. अच्छा. सो तेन्नाच जर केलें जाल्यार पांय साल्वार करपाक मेळटा. सो डॉक्टर तुम्ही सांगला बरोबर. आणि आम्ही म्हणजे उदळ म्हटलं की एक गँग्रीन हो एक त्याचा एक म्हणजे अशी स्टेज की ज्या मनशाक आम्ही खंयच्याच मनशाक आवडना, डॉक्टरकूय आवडना, पण ताका म्हणजे देर इज नो वे आउट म्हटलं तशें की हो जो गँग्रीन जाता त्या जाका त्या लेवलार पावच्या पयलीं जशें तुमी सांगलें की हे वेरियस चेंजीस जाता. सो एकदां एखाद्या मनशाक दिसून आयलें की आपल्याक कशें कितें तरी ताणें डॉक्टरा कडेन वचप खूब गरजेचें आसा. डॉक्टर आतां होच पॉयंट मातसो फुडें दवरून हांव म्हणटा की आमचे कडेन एक 4 मिनटां आसा तेन्ना तुमी कितें सांगूंक सोदतली ह्या विशयाचेर, कित्याक सो दॅट लोकांक एक अवेरनेस येवची की बाबा हें अशें जालें जाल्यार एक म्हणजे तुमी तें आंगार काडूं नाका. दुसरें म्हणजे समजा डॉक्टरान सांगलें म्हणजे आमी जस्ट टेलिंग यू फॅक्ट
खुबशे फावटी कितें जाता एक डॉक्टर सांगता खंयच्या बाबा ना आतां हो गँग्रेन जाला तो पांय काडचो पडटलो किंवा वॉट एवर इट इज टो वॉट एवर तर ते कितें करतात ना अमको दोतोर करून पळोवया अमके कडेन वखद करून पळोवया अशें करून ते कीप ऑन म्हणजे हे जे सगळे बाकीचे विंडो शॉपिंग कशें करत रावतात तातूंत ते आनी आनी वाडत वता आणि फायनली जे फक्त पांयाचेर निभावपाचें ते जिवाचे मेरेन पावूं शकता बरोबर म्हाका हाचेर तुमचें स्पश्टीकरण जाय सो पयलीं म्हणल्यार गँग्रीन दोन भशेनचें आसता एक ड्राय गँग्रीन एक वेट गँग्रीन करेक्ट ड्राय गँग्रीन अशें आसता की सामकें डिस्टल मोस्ट पार्ट म्हणजे टोचेर सुरवात जाता आखाण्याचेर हय सामकें ते काळें जाता आवळून येता आनी अशें शायनी सो कलर आसता पांयाक सूज नासता किंवा आसल्यार सुद्दां खूब कमी सूज आसता आनी तितल्याच कुडक्याक तें आसता जोर येना कांय ना दीस इज स्लो प्रोसेस जावन तें ड्राय गँग्रीन जाता ड्राय गँग्रीन जाल्यार सुद्दां डॉक्टरा कडेन येवपाकूच जाय आनी दुसरें आसा तें वेट गँग्रीन वीच इज मच मोर डेंजरस कित्याक की तातूंत डिमार्केशन बी कांय जायना पांयाक अख्ख्या पांयाक गँग्रीन तें मागीर वाडत वता सुरवात जाता अंगठ्याचेर आनी वाडत 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 पांयाचेर येता पावल येता म्हणटासर धोपरा कडेन पावता आनी म्हणटासर खंय रगतान पावलें आनी जोर आयलो प्रेशर देंवलें अशेंय जावं येता डायबिटीस जर त्या मनशाक आसली जाल्यार शुगर सुद्दां सामकी वाडटा इन्फेक्शनाचेर आनी तकलेक मारूं शकता ही परिस्थिती जावचे न्ही पयलीं जर दोतोरा कडेन आयली जाल्यार दोन गोश्टी करपाक मेळटा एक म्हणल्यार शुगर जर कंट्रोल केली जाल्यार आनी एंटीबायोटीक इन्फेक्शना खातीर जर एंटीबायोटीक टायमार पडले जाल्यार ही लेवल आमकां कमींतल्या कमी दवरूं येता वेट गँग्रीन जालें की अमके लेवला पर्यंत खंय ब्लॉक आसा ताज्याकी आमकां वयर एम्प्युटेशन प्लॅन करचें पडटा इनिशियल स्टेजीसान कशें आसता की ब्लड सप्लाय जितलो आसा तो पेकपा खातीर पुरो आसता जर चड ब्लॉक ना तो पेकपा खातीर पुरो आसता एकदां पांयाक सूज आयली की ती शीर आनी कंप्रेस जाता सो ब्लड सप्लाय आनी कमी जाता आनी रिक्वायरमेंट इज मच हायर बिकॉज इन्फेक्शन इज डबल जितलो टायम वगडायता तितलो दुयेंसी वाडटा तितले रक्तान इन्फेक्शन येता आनी ट्रिटमेंटूय तितलो प्रोलॉंग जाता लेवल ऑफ एम्प्युटेशनूय वयर येता जे बोट कापून जाता आशिल्ले ते मागीर पांय कापचो पडटा ऑल सच थिंग्स कॅन हॅपन वन थिंग दॅट आय वॉन्ट टू हायलायट सामकें सांगन दिसता तें खूब जाणां येतात की फक्त अंगठ्याक गँग्रीन आसा पूण तांकां ब्लॉक जो आसता तो खूब वयर पर्यंत आसता सो आमी पळयतात डॉपलर करतात सगळे स्कॅनिंग करतकीर सांगतात की फक्त अंगठो न्ही पूण अख्खो पांय काडचो पडटा की इनवॉल्ड आसा आनी ब्लॉक आसा तो जांगडा पर्यंत आसा म्हणटकीर दिमेपणा कट करपाचो ऑप्शन ना सो फॉर दॅट वन स्मॉल टो यू हॅव टू एम्प्यूट द फूल लेग बट समटायम्स इट इज नेसेसरी इट इज नॉट अ गुड थिंग म्हणजे सांगपाकय आमकां बरें दिसना की अंगठ्या खातीर तुजो पांय कट करचो पडटा बिकॉज त्या पेशंटा खातीर ताजो पांय म्हणल्यार सगळेंच जाता न्ही पूण ताजें लायफ सेवींग इज मच मोर इम्पॉर्टंट देन दॅट टो ऑर दॅट लेग अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना वी हॅव टू चूज एम्प्युटिंग द लेग ओवर म्हणजे फॉर सेव हिज लायफ टू सेव हिज लायफ एक्झॅक्टली सो म्हाका दिसता डॉक्टर एक गंभीर विशय तसो पळोवपाक गेल्यार खूब आमकां दिसता की पेशंटाक आपलो पांय काडचो पडलो ताका दुख्ख जाता ताजें लायवलीहूड आसता पण हे सगळें केन्ना केन्ना करचें पडटा तेन्ना इश्टानो जशें डॉक्टरान सांगलां की डायबेटीस किंवा तुमचे बाकीचे जे बारीक बारीक गजाली ताणें सांगल्या ते सगळे कोलेस्ट्रॉल सगळे कंट्रोलान दवरप प्रेशर आणि योग्य वेळार दोतोराचो सल्लो घेवप जाणें सांगलें की गोल्डन पिरियड 6 वरां भितर तुमी दोतोरा कडेन गेल्यार कितें तरी करूं शकता तेन्ना अशी दुयेंसां आंगार काडनासतना तुमी वेगवेगळो दोतोराचो सल्लो घेवचो आणि मुद्दाम मुजरत तुमी खरें बिझी शेड्यूल आयनो की तरी पण तुम्ही वेळ काढून आमच्या कडेन स्टुडियोन आयले आणि आमच्या जे सगळे आयकुपी आनी पळोवपी आसात तांकां मोलादीक म्हायती करून दिली त्या खातीर प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीच्या वतीन तुमकां काळजान संदेश बरें करूं नमस्कार